For that, they will have to make representation for waiver of one time सर some concession. Government will consider म्हणून सांगले नाही, पण ते ताणें करचे पडटले, अर्ज सारके करचे पडटले सरकाराक, जस्टिफिकेशन घालून सरकार ताजेर विचार करून योग्य प्रकारे हे आमकां लक्षांत येता, तूं कितें म्हणटा तें म्हाका लक्षांत येता, पण आय कॅनॉट एश्युअर द फॅक्टो, बट आय विल कन्सिडर इफ दे मेक एप्लिकेशन्स. एक प्रश्न. If Goa is not self-reliant in production, then why cess is imposed? Cess is imposed because this cess is used for increasing the production in the state. पुढला प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर बरोबर. तुका उत्तर एक्चुअली तू बेटर बाकीच्या गजालींक कित्याक बोल. Speaker sir, LIQ number 3A. Answer as per cyclister. Speaker sir, माननीय मंत्र्यान जी रिप्लाय दिल्या ती मिटींग जावपाची आसा म्हणून हांव एकच मंत्र्याच्या नदरी हाडून दिवंक सोदता की जातले बेगीन तुमी मातशें मिटींग केन्ना घेतले, कित्याक हो जो तुमचे कडेन हांवें प्रपोजल म्युनिसिपालिटीन दिल्लो आसा वो हें तुमी म्हाका रिप्लाय जी दिल्ली आसा की प्रपोजल तुमचे फुडें आसा म्हणून, आनी मिटींग जातली त्या मिटिंगेक तुमी कन्सिडर करतले, पूण बेगीन घेवची आनी केन्ना घेतले अशें हांव इतल्या खातीर विचारता, कित्याक केप्यां म्युनिसिपालिटीन जे पयलींचे एक्जिस्टींग फीश मार्केट जे आसले ते डेमोलिश करून आमी थंय जागो वेकंट केल्लो आसा आनी लोक रावतात थंय एक फीश मार्केट वेजिटेबल फीश तशें वेजिटेबल मार्केट एक येवची अशें म्हणून ते तुमी एक मान्यता दिल्ली आसा की आमी घेतली म्हणून, पूण केन्ना पर्यंत घेतले? Speaker sir, येता ते गव्हर्निंग बॉडी म्हणजे फाटल्या दिसांनी एक गव्हर्निंग बॉडी जाल्या, गव्हर्निंग बॉडी मिटींग जाल्ली आहा. म्हाका दिसता हो म्हयनो सोंपता जाल्यार पयल्या आठवड्यान मेच्या गव्हर्निंग बॉडीची मिटींग जाता पळय ते मिटींगेन चड करून एज अ एप्रुवल जातलो. स्पीकर सर इतलेंच, तुमी जातले मातशें बेगीन घेयात, कित्याक मदीं गव्हर्निंग बॉडी 2 जाल्यो. हांव कित्याक पर्पज सांगता हें, कित्याक हो प्रपोजल पयलीं GSIDC कडेन 1 वर्स असोच उरलो आनी सगळे थंय कन्सल्टंट बी अपॉयंट करून सगळे जावन आतां ऐन टायमार लास्टाक ते म्हणलें कितें आमी हें घेनात म्हणून तुमचे कडेन आयिल्ले आसात केपें म्युनिसिपालिटी. तेन्ना तुमी हांगा जातले बेगीन, कित्याक तुमी पॉझिटिव्हली म्हाका हें सांगलाच की आमी घेता म्हणून, मातशें फास्ट घेयात, कित्याक पयलीं एक्जिस्टींग म्हणजे फीश मार्केट आमी डेमोलिश करून गेली 2 वर्सां जालीं आनी प्रपोजल आसा, मातशें जातले बेगीन घेयात. प्रश्न क्रमांक 4 श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 4A. 4A. Because answer as per cyclister. Speaker sir, this is about one issue where Kumdad of Amona land has been given to Sezagoa. Now there is a reply. In the reply, it is said that there is used one word, final possession. Actually, the lease is an agreement. There cannot be final possession in that reply. So from where that word final possession has come? And if at all this agreement is there, have you gone to the agreement? What are the terms of condition? And do you have a copy of that agreement? Speaker sir, ही जमीन आमोना कम्युनिटीची सेजागोक दिल्ली आहा. सरकारान एका मान्यता दिला एग्रीमेंट करपाक, पूण म्हाजी म्हायती प्रमाणे आमोना कम्युनिटीन एग्रीमेंट करून फक्त एक रेजोल्यूशन गेल्लें की 20 वर्सां ही जमीन आमच्या सेजागांवांनी वापरची म्हणून एट द रेट ऑफ 76,860 पर एनम. हे भशेन फक्त रेजोल्यूशन घेतला आनी जमीन काडल्या आनी सेजागोवाक दिल्ली आहा. फक्त सरकारान मान्यता दिला हो एग्रीमेंट करचो म्हणून, तेणी करूं ना एग्रीमेंट. Because why this topic comes, Sezago is a big company. And Jenna, a big company is a barik kumdadi. Amana kumdadi is a very small kumdadi, which is dependent on this thing. The kumdadi kaba zapaji prayatna. So, how kit manta, the agreement, 20 वर्सां जोतर agreement, तो agreement जोतर हा, agreement is over. Why possession is not given back to the kumdadi? What is the problem? Speaker sir, community of Amona has to take back the possession from Sezago. ते त्यांचे काम, सरकार खंय येता हितून, सरकाराची मदत जाय जाल्यार सरकारान मदत करूं येता तांकां. Speaker sir, if जोतर सरकारागे मदत आहा,
They have been continuously writing to administrator, continuously writing to undersecretaries. I have got letters and correspondences. हांव कितें म्हणटा गव्हर्मेंट जर तर क्लियर आहा हेजेर जाल्यार लँड परतून दिवपाक कितें प्रॉब्लम हांव एश्युरन्स जाय फ्रॉम द मिनिस्टर द मॅटर इज सॉल्व दॅट ही वील हँड ओवर that land back to comunidad. See that the government gives me an assurance that he will make that administrator give that land back to the How administrator comes into picture? administrator is the authority to decide through the government. Government has to give permission to administrator to pass it on to the comunidad. That is the law. So tu can what is your tu the land means you will see that that land is given back because the lease is already expired. Okay. I fully agree, Speaker sir. बस. रेझोल्युशनाप्रमाणे ते फक्त रेझोल्युशन हा 20 वर्सां सेजोगान जमीन ताब्यान दवरची आनी वापरची म्हणून आतां ही 20 वर्सां सोंपली आतां कोमुनिदादीन कारवाय करपा जाय आनी जमीन परती घेवपा जाय ती एक तर पॉसिबली तेंचे कडसून घेवची पडटली जाल्यार कोर्टानसून घेवची पडटली. श्री प्रमोद सावंत. Assurance, Speaker, एकूच म्हाका ताका assurance दिनी that there is already letters, there are already the movement आहा त्या पाटी pillar to post भोंवतात. So much so that they have approached. They have नवीन करपा जाय अशें तांचें म्हणणें न्ही. Oh, but हांव कितें म्हणटा let him give me an assurance that he will do it. गावतली हां सरकारा कडसून सगळी मदत गावतली कोमुनिदादीक रिकवरी करपाक. श्री प्रमोद सावंत. Speaker sir, Speaker sir, I fully agree with तो विशय आमोणा कोमुनिदादीचो मांडला हो विशय बरोबर आसा. खरें म्हणल्यार सरकारानूय ह्या विशयाचेर त्या कंपनीक प्रेशरायज करपाक जाय. तांचे काही डिमांड्स आसतले वेळच्या वेळी सरकारा कडेन तेंच्यांनी मांडलेले आसा. त्या खातीर सरकारान स्पीकर सर म्हाका एक हाजेर ह्या विशयाचेर पयली गजाल क्लियर करूंक जाय. प्रत्येक गजालीक माय बाप सरकार करपाची गरज ना. कोमुनिदाद इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. दे हॅव टू स्टार्ट इविक्शन प्रोसिडींग. तांकां कितें लागतलें तें सरकार दिता म्हणून ताणें मदत सांगली. तांच्यांनी पॉझेशन लीज केल्या शिवाय पॉझेशन कशें केलें दिलें लीज केल्या शिवाय 1992 पॉझेशन कशें दिलें डॉक्युमेंट सायन केल्या शिवाय. possession based on that agreement for 20 years. That agreement is there, no? Yes, agreement is there. I The asked whether agreement is there. Enforce the agreement. No, I asked him, that's why copy हा काय म्हणून तुका agreementaची 20 years का बरं झाले? At we are in 23. Agreement is between Comunidad and Sazagova. Yes. Government is only permitting authority. Government does not give the lease. So Comunidad has to execute the terms of the Because, lease. sir, I want to ask the government whether Comunidad has not applied 3 years, Comunidad will keep quiet. ते but झगडतात. कितें झगडटा? They are fighting continuously for that issue. गव्हर्नमेंटान एश्युरन्स दिला न्ही. They will No, help I'm the just saying Comunidad. 3 years नाही, झाले. नाही. पहिली एक गजाल. They are not fighting. They have to go to the court. They had met me. I had advised them also that. म्हणून They have जाय to, ती if मदत they are, दितले if they are on a म्हणून. strong legal wicket, they have to file for eviction. तुला जर तूं एक हांव विचारता फाल्यां कोमुनिदादीचेर रेंटल हाजेर तूं रावलो भाड्याक कोमुनिदादीच्या प्रॉपर्टीन म्हणजे बिल्डिंगान तातूंत रावलो तुजे 20 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलें भाड्याचें गव्हर्मेंट इवीक करतले कोमुनिदाद हॅज टू इवीक. Comunidad is not is a different body, Speaker, sir. What Comunidad different is like government land. We are No. CM was speaking. No, CM already no. उलयला. No. Comunidad is Comunidad land Comunidad also and when- government I land don't separate agree. घेवपा जाय म्हणून. Your I don't question agree. is already just answered. saying- Government, first of all, has given first of all, assurance. the lease has ended in March 2010, when his government was in Government has power. given him assurance. Number two, Comunidad is an independent body which has to go to the court. Government will help it. Government आमगे आल्या तू आता तेच करून सोदिता आमगे केलं ना न्ही. सावंत. हांव काय म्हणना पण Comunidad has to act. स्पीकर सर आमी पळयता की कोमुनिदादीक ते जमिनूय परत दिना आनी रेटूय वाडोवन दिना असो जाल्यार ऑलरेडी कोमुनिदाद हॅड आस्क फॉर द कंपनी ऑल्सो एंड दे हॅड रायट फॉर द जेन्ना गव्हर्मेंटाकूय बरयल्लें आसा सो दॅट त्या कोमुनिदादीक त्या पद्दतीन He himself is saying it, Speaker, sir. तो चुलीच कोमुनिदादीक जो आसा ते न्याय मेळपाक He's जाय. an MLA just like you. 8 रुपीसान जी लँड आसा Because sir, he is favoring the same thing. He is talking in favor. Exactly. So that's all. 8 rupees. We have very government stand is very clear. Comunidad has to act. They have to take legal advice on the issue. We will give them permission. We will support them wherever is required. I think that assurance settles the issue. Owner is Comunidad and not government. Therefore, I cannot suo motu evict someone. पुढला प्रश्न श्री विजय सरदेसाई.
Because sir, I may be permitted to ask star LQ 5A. 5A. उत्तर छापीलप्रमाणे. Speaker sir, from the answer given, it is clear that the government has issued two notifications. One in 1999 that brought the retirement age of government servants from 60 to 58 years. Other in 2007 which enhanced the retirement age from 58 to 60 years. Now many government servants had to forcibly retire 2 years before, between this period of 99 to 2007. First of all, object to his question. What is forcible retirement? Yeah, I will tell you what it Let is. him define what is forcible retirement. Speaker sir, I want to know how many government servants were victim of these changed government policies. I cannot answer because the policy of the government is as per Constitution of India. Therefore, there cannot be any victim. Speaker sir, a group of teachers under a particular name had called on the Chief Minister, and I have read an assurance given by the Chief Minister that their issue would be settled by the end May 2013. I want to know whether this assurance extends to all government servants or only teachers. स्पीकर सर, टिचरींची केस मातशी वेगळी आहा. 2002 सगळ्या टिचरींक B स्केल दिल्ली. तेन्ना टिचरींचें एसोसिएशन जें आशिल्लें त्या एसोसिएशनान एग्री जाल्ले की 58 वर्साचेर ते रिटायर एज तांकां मान्य आहा. It is a part of cabinet record. If he takes out the cabinet record, he will know, or he can see if he wants, that the two things were together. At that time, government servants got clear assurance of 40% weightage in their pay scale. So, सरकारी नोकरांचो विशय सरकारी नोकराच्या एसोसिएशना बरोबर उलोवन 2003 मेकळो केल्लो, जातून भितर तांकां 40% वेटेज दिल्ली, ताजो तांकां बेनिफीट जाला त्या वेळार. आनी टिचरांक 58 वर्सां जेन्ना केले तेन्ना ए वयल्यान B स्केल जाली. त्यामुळे तुका फक्त हे सांगता, सादारण प्रायमरी टिचर जो त्या वेळार 10वी शिकलेलो आसतालो विथ अ D.Ed डिग्री ऑफ 1 year वूड गेट समवेअर अरावंड आतांच्या हातून जवळ 20-22 हजार रुपया पगार मेळटा. वेरेज LDC गेट्स ओनली 13-14,000 ऑलमोस्ट विथ सिमिलर क्वॉलिफिकेशन. त्यामुळे टिचरांक B स्केल दिल्ली गेल्ली, ताज्या खातीर 58 केल्लें. अँड बोथ आर पार्ट ऑफ दॅट एग्रीमेंट. आतां काही जाण जे विशय रेज करतात पळय, ते विशय रेज करता ते फाटले विसरतात कित्या खातीर एग्रीमेंट केल्लो तो. तरी सुद्दां 58च्या टिचराची 60 केली पळय, त्या वेळार काही जाण 6 पेच्या हाज्या पासून बॉर्डरीचेर काही वंचीत जाल्या. तांच्या संदर्भात काही सिंपथेटीक सरकार विचार करता. कितले आसात ते अशे लोक? कितले आसतले ते म्हाका खबर ना. गव्हर्मेंट इज वर्किंग आउट ऑन द मॉडेलिटीज. आफ्टर द असेंब्ली सेशन इज ओवर, वील कॉल देम अँड सम आस्पेक्ट ऑफ इट वील बी कन्सिडर्ड. देर कॅनॉट बी एवरीथिंग वॉट दे डिमांड कॅनॉट बी एक्सेप्टेड. प्रश्न चीफ मिनिस्टरान म्हणला की 2006 6 पे कमिशन लागू जालें. हातून खूब जाणांक जो बेनिफीट मेळपाचो आसलो टिचरांकूय आनी दुसऱ्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक. 6 पे सगळ्यांकूच लागू जाल्ली. सो थोड्यांक कित्याक तुमी अन्याय करता आनी थोड्यांकूच भितर कशें घेतात तुमी? स्पीकर सर, आतां पळयात सादी गोश्ट, जे कोण पोन्ने गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ते वयाच्या 22व्या 23व्या 24व्या वर्सार जॉयन जाल्या. तांची 30-30, 35-35, 38 वर्सांचो सर्वीस केल्लो गव्हर्मेंट सर्वंट म्हाका खबर आहा. ताका 38 वर्सांचो फूल बेनिफीट मेळटालो त्या वेळार. नंतरच्या काळान एज आमी 42 पर्यंत वाडयली सरकारी नोकराच्या हातून घेवपाक. पयलीं 30 आशिल्ली, पयलीं म्हाका दिसता 25 आशिल्ली काय म्हाका खबर ना, पण 30 आशिल्ली, मागीर 35 जाली, 35 जाल्यान 40 केली, आतां 42 केल्या थोड्या दिसांक. 2 वर्सां खातीर 42 केल्ली आहा. आतां जो कोण 42 वर्सां भितर वता पळय ताका फक्त 18 वर्सां मेळटा, फूल 20 वर्सांय मेळना. पळोवपाक गेल्यार तो ताजेर अन्यायाचें डेफिनेशन जर आमी अशें केलें जाल्यार सरकारी नोकरांक कायद्याच्या चौकटीन रावन ज्यो कितें कायदे आसा पळय ताजी लिगल व्हॅलिडिटी जी आसता त्या प्रमाणे वचचें पडटा. ताजे पलीकडे ताका उत्तर ना असल्या गजालींक. फुडलो प्रश्न श्री रोहन स्पीकर कवटे. सर, म्हणजे दोनच सप्लिमेंटरी जाले, तिसरो सप्लिमेंटरी ना. फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स म्हणून तुम्ही मेन्शन केला.